पळय आयज हो एक आमचो ड्रीम कम ट्रू आनी हो सड्याकारांचो एक खूब लॉंग वेटींग प्रोजेक्ट आसलेलो. कित्याक आयज आमी पळयता आमचे स्पेशली सड्याच्या भागात मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सड्याचेर उदकाचो जो इशू आसलेलो तो खूब प्रॉब्लमान आसलेलो. लोकांक खूब त्रास जाताले उदकाक लागून आनी एक म्हाजें एक तांकां उतर आसलेलें कितें उदकाचो खंय तरी प्रश्न सुटावो करपा लागून आमी प्रयत्न करता. आयज हांव व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज हो प्रोजेक्ट आमकां पास जावन हो आयज आमी फावंडेशन घातलेलो आसा. हांगा आमची 800 क्युबीक मेट्रीक टनाची 2 टँक येतात म्हटल्यार 1600 क्युबीक मेट्रीक टन्स आनी तेज्या लागून आयज PWDचे सगळे ऑफिसर सगळे JEE सगळे जाण हांगा आसा जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो एक ग्रँड म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज हेजें आमी फावंडेशन घालता. आयज हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो 1,58 lakhs आसा आनी हेजो जो एजन्सी आसा जी मेळिल्ली आसा ती आमची एक्विरेक्स प्रायवेट लिमिटेड हांकां मेळिल्ली आसा. सो तांकां टायम लिमीट आसा 365 days 1 yearaच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो म्हणून. आनी तेज्या लागून जे लोकांक जे त्रास जाताले जे आयज आमी सड्या भागान पळयता की हार्डली आमकां 1 वर ते 2 वर उदक येता आनी तेज्या लागून लोकांक खूब त्रास जाता. कित्याक आयज मुरगांव हो सारको लास्ट आसा म्हणजे टेल एंडाक असल्या कारणान उदक हांगा पावपाक आनी मुरगांव स्पेशली सड्या वयलो हो जो हायटीचेर असल्या कारणान हांगा आमकां जें उदक येता तें डायरेक्ट येयना. आमकां ते पंप लावन बुस्टर लावन ते पंप करून वयर हाडचें पडटा टँकीन स्टोर करचें पडटा आनी मागीर लोकांक सप्लाय करचें पडटा. सो तेज्या लागून डायरेक्ट उदक मेळना कारणान हो आमकां इशू जाल्लो आसा. आयज जेन्ना ही 2 टँक येयल्या उपरांत जे एश्युरन्स आयज आमकां मेळिल्लें आसा कित्याक लोकांक हेजे जे 1-2 वरां येता ते खंय तरी तांकां 6 ते 8 वरां उदक मेळटा. सो जो रिक्वायरमेंट आसा जो आमचो हांगलो तो 12 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आसा आख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. बट आयज खंय तरी आमकां फक्त 10 MLD उदक मेळटा आनी टोटल जी कनेक्शन आसा मुर्मगांवान जी वॉटर कनेक्टेड आसा जी हाऊस होल्ड आसा ती आमची आसा 3542 आनी हांकां जर सगळ्यांक तूं उदक सप्लाय करतलो एक 6 ते 8 वरां जाल्यार आमकां 12 MLDचें उदक आनी हे 12 MLDचें उदक आमचें सक्सेसफूल जाता तेन्ना हे 2 टँकी जाल्या उपरांत. तेज्या लागून हांव परत एकदां आमच्या आख्खे PWDचे सगळे ऑफिसरांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी ही फास्ट ट्रॅकाचेर करून घेतली आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द PWD मिनिस्टर तेज्या नेतृत्वा खाली हे जाल्लेलें आसा आनी एक आमच्या सड्याकारांक एक व्हडलें रिलीफ मेळटलें. बट तरी पासून आमचो प्रयत्न आसा जे 12 वरां उदक दिवपाक कित्याक आयज म्हणटा तें उदक म्हणटा तें इम्पॉर्टंट आनी उदकाक लागून जे त्रास कोणें काडचो न्हू हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी तेज्या लागून म्हाजो फुडलो स्टेप आसतलो. पयलीं हो इनिशियल स्टेप म्हणटा हांव ही जे 2 टँक येता बट एक जे आमचे स्वप्न आसलेले सगळे आमची भयणी मुरगांवची जी आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंच्या तोंडाचेर हांव हांसलो पळयता कित्याक तांकां एक खंय तरी एक विश्वास जाल्लो आसा की बाबा फुडें खंय तरी जो उदकाचो इशू आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो म्हणून. सर खंय तरी तुवें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टराक 1-3 म्हयने पयलीं करचें कित्याक ते वास्ट फॉर 1 year टायमींग आनी खंय तरी क्रुशियल मंथ्स जे आसा समाराचेर पळय आयज कितें आसा आमचे ते प्रमाणे पळोवपाक गेलो जाल्यार तेजो 1 year जाता कंप्लीट नेक्स्ट मंथ जून जुलय. सो जून जुलयान कितें आसता सड्याचेर आमचो तितलो उदकाचो आमकां प्रॉब्लम जायना. आमकां मेन जो प्रॉब्लम जाता सड्याकारांक स्पेशली दॅट इज मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे. सो हांवें आमच्या एजन्सीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका फक्त इतलोच रिक्वेस्ट केला तूं 12 म्हयने जायसर रावनाका. जाता एक रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सायड एज अ MLA कितें जो लोकांक एक्चुअल त्रास जाता मार्च एप्रील म्हयन्यात सो एक 8 म्हयन्याच्या भितर हे कंप्लीट कर म्हणून. हे जर 8 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट जालो जाल्यार खंय तरी जो लोकांक त्या टायमाचेर त्रास जाता मार्च एप्रील मे म्हयन्यात तेन्ना तो त्रास जावचो ना म्हणून एक हांवें ताका रिक्वेस्ट केलेलो आसा. ताणें एश्युरन्स दिलेलो आसा की आपूण फास्ट ट्रॅकाचेर घालून करता बट जालें जाल्यार दामबाबाच्या आशिर्वादान हें जातलें अशें म्हाका दिसता. इतलें सांगून हांव तुमकां बाकीचो आयचो हो एक उमेदीचो दीस लोकांक लागून कित्याक जे हिसपान लोकांच्या चेहऱ्याचेर हांव जो हांसरो पळयता पळय तो एक म्हाका खंय तरी एक समाधान मेळपाक लागलें. नवें पायपलायन घालपाचें बी प्लॅनिंग आसा अशें म्हणटा ते हांवें आतां एनावन्स केल्लेलें आसा कित्याक ऑलरेडी गव्हर्मेंटान पायपलायन स्टार्ट केल्लेली आसा. जे आमचे हांगा येता ते नागोवा येता नागो ती जाल्या उपरांत ती पायपलायन ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज करपाची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा. थंयचं न्यू पायपलायन जातलें आनी जेन्ना ते सगळो तो रिजर्वर थंय येतलो पळय तेन्ना डायरेक्ट पायपलायन आमकां आयज कितें जालेलें आमकां पंप करून नागोवासून उदक पंप घेवन वेर्ना हाडचें पडटा आनी वेर्नासून मागीर ते रिलीज करता आमकां कुठ्ठाळे दाबोली वास्को मुर्मगांव आनी मुर्मगांव लास्ट पडल्या कारणान हो इशू जाता. सो म्हाका दिसता हो इशू सॉर्ट आवट जातलो
एक जो जिद्द धरून आमी फुडें काम करता पळय ती म्हाका दिसता हांव ती कंप्लीट करून घेतलो आनी सर 2 दिसांनी बर्थडे आता तरी आसतना 2 दीस पयलीं प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता म्हणजे काय यू नॉट वेटेड फॉर युअर बर्थडे पळय नॉर्मली आयज पर्यंत हांवें म्हाज्या बर्थडे दिसाक केन्नाच खंयचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनॉग्रेट करूं म्हाका खुबशे म्हाजे लोकूय विचारता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट मंडे तुजो बर्थडे त्या दिसा इनॉग्रेट करपाचो ना आयज कित्याक केला शेनवार दीस सो नॉर्मली हांव बर्थडे दिसा ऑल हांव लोकांक दिल्लो आसा म्हाज्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक कित्याक म्हाजे मुरगांवचे लोक म्हाज्या बरोबर सदांच रावलेले आसा सदांच तेंच्या आशिर्वादान आयज हांव जिखून येयलेलो आसा सो हांव तेंच्या लागून सदांच एवेलेबल आसता आनी बर्थडे म्हणटा तो हांव फूल डे करता म्हळ्यार असो न्हू कितें बाबा 2 वरांक आफयल्या लोकांक बर्थडे गेलो न्हू सकाळचो 10 ती रातची 11 पर्यंत हांव म्हाज्या ऑफिसांत आसता लोकांक तेंच्या कन्विनियन्साच्या प्रमाणे येवन म्हाका विश करून वयपाचें कोणाकूच टायमिंगाचो बंधन ना कंटिन्युअसली आनी तेन्ना बर्थडेच्या दिसा इनॉग्रेशन करप म्हाका सुद्दां मनाक खंय तरी पटना कित्याक तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो कितें म्हाजो स्वताचो प्रोजेक्ट न्हू कित्याक हांव म्हाज्या पयशान काय करना गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा तो म्हाज्या बर्थडे दिसा कित्याक बर्थडे दिसा म्हाज्या लोकांक लागून दिवपाक सोदता प्रोजेक्ट हे गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट बरे दीस आसा ते दिसाक करपाचो बर्थडे जो आसा म्हाजो तो लोकां बरोबर आनी तो लोकांक लागून तुमचे एक इयर जाल्लेले आसा यू वील आय वॉन्ट टू हॅव तेच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां म्हटलेले बर्थडे आसा फावंडेशन घालया म्हणून सो काही कारणांक लागून म्हाका तें नाका बर्थडे दिसा एक बरो मुहूर्त पळोवन सगळो लोकांक वांगडा घेवन एक ग्रँड ते फावंडेशन घालपाक सोदता हॉस्पिटलाचे वीच वील बी बाय एंड ऑफ जुलाय ते आमी करून घेतले तेजे हॉस्पिटलाचे आनी इट वील बी अ रियलिटी व्हेरी सून जे हांवें लोकांक प्रॉमीस केलेले आसा जे सांगलेले आसा ते हांव 100% करून दाखयतलो आनी ही जी ताकद आसा हें काम करपाची हे फक्त म्हाजे मुरगांवचे लोक आसा जे म्हाज्या वांगडा आसा म्हाजे फाटल्यान आसा रात दीस म्हाका सपोर्ट करता पळय खरोच जो श्रेय हांव म्हणूंक शकता तो ते आमच्या लोकांक वयता ते केन्नाच ते म्हाका सोडना सदांच वांगडा घेवन आसता कितलेय प्रोग्राम जाले सदांच तेंची उपस्थिती हजरांनी येवन ते म्हाज्या बरोबर रावता की त्यांनी जो लोकांच्या गरजेक जाय तो पॉयंट हाडला जी उदकाची सोय म्हणजे त्यांनी सांगलाचे हो एक टेल्ड एंड गोंयचो आनी हांगा लास्ट उदीक येता आनी तें बीन पंप घालून ते भरता खंय 1600 क्युबिक मिटर 2 टांक्यो 800 स्क्वेअर मिटर हेच्यो क्युबिक मिटराच्यो त्यो 1600 फॅमिलीक खंय तरी पावता आनी फाल्यां तर उदीक ना जाल्यार पण खंय तरी पायप बस जालो की जालें जाल्यार 2 दीस खंय तरी उदीक स्टोरेज अशी आहा इतली कॅपेसिटी तेणी दवरलेली आसा बरी गजाल जेन्ना लोकांक रिलेटेड असले प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना लोकूय खूश जाता तुमी जसो आसरो पळयलो बायलांचे तांकां खबर आहा तेंची परिस्थिती कशी हालत जाता ती आनी इवन दो जशें संकल्पान सांगला MLA आपूण जे प्रोजेक्ट हाडले जे लोकांच्या हिता खातीर हाडले जशें जावं हॉस्पिटलाचे फावंडेशन तो फालपोरा घालपाक आसलो पण खंय कांय कारणान तेणी ते दवरलेले आसा आनी हॉस्पिटल उदीक लायट ही इम्पॉर्टंट गोश्टी आनी अशीच तर बरी कामां तर आमदार करता आनी लोकांचो तो प्रतिसाद बरो मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता लोक रावले आमदार केन्ना मिनिस्टरूय जाता अशें म्हणून ते मिनिस्टर जाल्यार आमदार जाल्यार इतली कामां करता मिनिस्टर जाल्यार कितली कामां करतलो म्हूण लोकांची अपेक्षा तेणी भरभराट कामां करची मुरगांवा खातीर आनी बरें काम करचें अशी लोकांची अपेक्षा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर